NCRB रिपोर्ट येयला तितून गोंय क्रायम स्पेशली चायल्ड क्रायम तितून नंबर 1 प्लेसीर पळय हें कित्याक जाता 2 वर्सां जालीं हांव सांगता ह्या सरकारान गोंयचें नांव पिड्ड्यार केल्लें आसा. वी हॅव बिकम द रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया आतां ऑफिशली आयिल्लें आसा. आनी हें कित्याक जाता? वॉट इज युअर कन्विक्शन रेट? जेन्ना मिनिस्टर इनवॉल्ड आसा रेपान ते तर आर बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एविडन्स जाल्यार हीच परिस्थिती जातली. पयले आनी भारतीय जनता पार्टी पळय आसा तांणी आयडेंटिफाय करूंक जाय तांचे मंत्रिमंडलान कितले आसा पळय ते असले मनीस करपी. स्ट्रेट चॅलेंज दिता हांव. ह्या तर मुख्यमंत्री तर कापास्ताद आसा जाल्यार रेपिस्ट आसा तांकां भायर उडय म्हण ओपन चॅलेंज. कोर्टान सान मेवलें बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एविडन्स डजंट मेक यू इनसंट. देवाच्या दोळ्यांनी तरी यू आर अ क्रिमिनल. आनी हें जेन्ना तुमी सोडटात तांकां रिलीज करतात तांकां क्लीन चिट दितात तेन्ना बाकीचे रेपिस्ट दे बिकम बोल्ड की कुछ नाही होता. मिनिस्टर तर सुटूंक शकता जाल्यार आमी सुट्टेले. दिस इज द एंड रिजल्ट. आनी दुसरें प्रधानमंत्री सांगता बेटी बचाव बेटी पढाव. हें पळय कितें करता तें. आतां आमी हें स्लोगन चेंज करपाक जाय. प्रधानमंत्रीक सांगपाक जाय बेटी बचाव बीवी को बचाव बहन को बचाव बच्ची को बचाव. हे गोंयांत परिस्थिती जाल्ली आसा. तो येता त्या काळान लोक हांकां शिकयतले कितें पळय. बीजेपीचे कॅबिनेट मिनिस्टर सगळे आसा म्हणटा कोर्टान कोणाची केस चलताली? बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एविडन्स रिलीज जाता जाल्यार ते विक्टिमाचें कितें जालें? बाकीचे कितले विक्टीम्स आहा विच केसीस आर नॉट रिपोर्टेड. दॅट इज वाय दे आर नॉट रिपोर्टींग. कित्याक तांकां खबर आसा वी वील नॉट गेट जस्टीस म्हण. हेंच जाता तें. अरे जेन्ना जी टीम आसता प्रोसिक्युशन टीम ते तर बीजेपीचे प्रचार करता सोशल मिडियाचेर जाल्यार आनी कितें उरलां? आय कॅन गीव एविडन्स हू वॉज द पर्सन हू इज डुईंग प्रचार ऑफ बीजेपी. आनी थंयसर ही इज पुटींग अ वीक डिफेन्स. 2 जाणांनी कोण आतां रिलीज जाल्या कोण दिगंबर कामत आनी चेचिल हालेमाव. वीक डिफेन्स कोण आसा ते करपी वीक डिफेन्स ऑर कन्विक्शन? ते प्रचार करपयाचेर आमी स्क्रीनशॉट काडून दवरलेले आसा. आनी असल्या मनशांक तुमी अपॉयंट केल्या फॉर कन्विक्शन. लॉ एंड ऑर्डर काबार जाले म्हणटा गोंयांत. केन्ना काबार जाले? वी हॅव टू सर्वायव. वी हॅव टू सेव असेल. आमच्या बायलां भुरग्यांक भयणींक आमी सेव करपाक जाय. सिद्धी नाईक बायेचें आमचे भयणीचें काळ जाल्लो आमी बोबाड मारताले तेन्ना ह्या सरकारान कांयच करूंक ना. दीस इज द एंड रिजल्ट. हाचे फुडें आनी कितें जावपाचें आसा खबर ना. हें पळय हांगा हें काजिनो हाडटा दीस इज द रिजल्ट. येतात मजा मारतात पितात ड्रग्स घेतात आनी मागीर असले रेप मॉलेस्टेशन सगळें चलता. बिकॉज दीस गव्हर्मेंट हॅज नो विजन फॉर ऑल्टरनेट मिन्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू. होम मिनिस्ट्री सेमूच पळयता. कितें उरलां? टोटल फेलियर. तूं सांग हे कसले पळय इन्सिडेंट जाल्या फाटल्या इतल्या 2-3 वर्सांनी तातूंत टोटली अंडर होम मिनिस्टर्स चार्ज. आरपोरा कितें जालें? कोणाक अपॉयंट केल्लो तुमी? मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी. मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी म्हणल्यार कोणाक? विल ही गीव द एविडन्स एगेन्स्ट हीज ओन बॉस? एका कलेक्टराक डिप्युटी कलेक्टर कोणाक इन्चार्ज करता तुमी टू कंडक्ट इन्क्वायरी? तो कितें चीफ मिनिस्टराक आपयतलो होम मिनिस्टराक की सो मच ऑफ थिंग हॅव फेल्ड? सो दीस इज हाव एवरीथींग इज कवर्ड अप. चोरयो जातात मर्डर जाता मॉलेस्टेशन जाता हें सगळें चालू आसा गोंयांत. आनी मागीर द ओन्ली रेसिपी दॅट दीस सरकार नोज कितें? जेन्ना सगळें फेलियर जाता लोकांक राग आयिल्लो आसा तेन्ना रिलिजनाच्या नांवार वादविवाद करता. ती तांची रेसिपी. हांगा फुडेंय जातले. इतलो फेल जाल्लो आसा आतां आनीक झगडीं लायतले. लोक हुशार आसा गोंयकार हुशार आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हातूंत बळी पडटा.